तुम्ही 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 हे ऑर्गनायज केलां आनी सीएमागे तिका फोटो आहा थिंगा एज अ गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हूण आनी आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर मोविन कुदीन आहा तेणें ही उतरां आयकील जाल्यार आयकतोच तेणें थिंगाचो उठोन वचपाचो हें केलें ना हें दाखयताय की दे आर सपोर्टींग आनी हितून भितर आज आमकां कोण येता हे मुखार BJP सरकार कितें करतलो लोकांक आनी हेजें तुमी दाखोवन दिल्लें आहा मुखार आमकां बाबा लोकांच्या देरां वयतले जाल्यार आमी कितें करून वयतले तुमचें हें पडेल जाल्यार काल तुमी आखी कमिटी थिंग आहा दुसरे MLA थिंग आहाय एकलो जाप करना तेका एक लेटर दिला एक नोट दिला युअर टायम इज ओवर हें उलोवन जातकच टायम इज ओवर तेन्ना तुमी हें दिवपा जाय आसलें सांगपा जाय आसलें तेणें उलयलां तें फॉल्स म्हूण ओर कॅन्सील कर म्हण आनी दुसरें तेका अरेस्ट केदो तुमी अपोलॉजी केदो मागिल्ल्या कमिटीन जेदो बाब पिटेरान कंप्लेन फायल केला अरेस्ट ही म्हूण तेदो न्यूज जाला तेदो तुमी अपोलॉजी मागता सो आय कंडेम दीस तेंगे स्टेटमेंट आमची FIR कॉपी जी हांवें काल कंप्लेन घायलो ती आतां हे कॉपीचे जो हांव वाचतालो कॉपी आनी ऑल्सो एडवायस गेले मुगेले एडवोकेट कालूस फंडेरा कोण तो उलयला तो कोणें आनी एडवायस गेले सांगपा विचारपा म्हणल्यार हे सेक्शन कितें घायले ते ओन्ली 2 सेक्शन घायलो आहाय अंडर BNS ओन्ली 2 सेक्शन्स म्हणपा कितें जेन्ना आमचे एक्टिविस्ट भाव रामा काणकोणकर जावं शंकर पोलजी जावं या आमचे दुसरे एक्टिविस्ट जावं कितले आहाय ते आमगेले आमी जेन्ना उलयताय कितें म्हणलें जाल्यार एक 5 तो रेल जाल्यार आमगे 5 केल्यार 6 सेक्शन घालताय हेजेर 2 सेक्शनूच बायस जाला इतली गव्हर्मेंट आमगेली 2 सेक्शन घायलो आहाय FIRचेर आनी दॅट बेलेबल सो आपय अरेस्ट करूया ताका आनी नेक्स्ट सेकंडाक ताका सोडपाचें ताका दोनूच सेक्शन जाता टू से पुलीस पर्पजली एक तरी दिस इज ऑल हँड्स इन ग्लव विथ द गव्हर्मेंट ते घबराय केले आसतले इज अ क्लियर इंडिकेशन आतां म्हणलें इफ आय रिमूव FIR कॉपी ऑफ एनी एक्टिविस्ट or एनी पर्सन इज फायटींग फॉर गोवा तेजेर एटलीस्ट 5 ते 6 सेक्शन आसताय दॅट टू नॉट बेलेबल ही अवेलेबल केलाय सेक्शन ताका आतां बाकी एक सांगू when CM has said that whoever talks bad about any religion he will take strict actions म्हणून एक्शन दिसता आमकां हिंगा आतां एक्शन दिसता तो मागता गव्हर्मेंटाक बुकूच सेक्शन घालाय म्हणून सारकें कारण गोई फर्दर टू द कोर्ट पळय काय आमची तिलक ग्रावंडाचें स्टेटमेंट दिलो गौतम घटन म्हणटा त्याने आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेल्लेकरान दिलोलो भोय साहेब आमचो न्हू म्हणून आनी केडी पड म्हणून हेणें गौतमान दिले ताका केडी पड म्हणून आनी तो आतंकवादी म्हणून तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी आमचे देव खंयचे वाटेन आतंकवादी जाले केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले केन्ना कोणाचें कितें वाश केलें ताका केडी पड म्हणतो अरे केडी कोणा पड केडी तुका पडटले मरे मनशा पडटा आमच्या साता पडना आमचे सात मरे तो आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे आतां वर्ल्ड मानता मरे ताका क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू सगळे मानताय मरे अरे आमच्या देवाचे तुमी कितें घेवन उलयताय रे तुमकां कोणे अधिकार दिले रे आमच्या देवाचे उलोवपाक तुमच्या देवाचेर आमच्यान उलयताय तुमचे देव मानताय मरे जावं गणपती जावं हिंदू मुस्लिम आमी मानताय मरे हाँ तुमचे फंक्शन आमी येताय मरे आमी गोणसां येताय मरे तुमची इदा येताय मरे आमचे देवा मानताय मरे आमचे देवा कितें हेड करताय आमच्या देवान तुमकां कोणा त्रास केला रे खंयच्या एकल्या मनशाक त्रास केला म्हणून सांगचे मरे आतां लोक मानता मरे आमच्या देवाक तो वेल्लेकर आनी पळय तो आमचे गौतमाक न्हू जात त्या भशेन अरेस्ट करपाचें आनी आमी सगळे लोक ओगी रावपाचें न्हू चोर जाल्यांचे चोर करपाक लागले हे मुखार आनी चोर करतले मानता तुमकां सगळे गोंयकारा कडेन हिंदू लोकां कडेन मुस्लिमा कडेन तुमी आमची देवा मानताय तुमी मातशें मुखार सराय कित्याक तुमी देवा मानताय आमचे गोंयचे साहेबाक सगळे देव मानताय सगळे मुखार सरपाचें जातले बेग काबार करपाचें जातले अरेस्ट करपाचें शर्माव सांगता जायते उलयता पूण आपलें रिलीजन कशें वयर काडपाक तें उलयता असली पळय बारीक बारीक गोंडे घडटा ते आयज ना फाल्यां उजो पेट्टा आनी हो उजो पेट्टलो जाल्यार आमचे बीन गोडचे कोण आसा ते बेदीक आसता जे उतर तेणें उलयलां आतांच आतां जे स्टेटमेंट तेणें केलां आतंकवादी म्हणून केन्नाच येवंक ना गोंय साहेब म्हणून आतांच कोणें सांगलां म्हणटा आपणाक आतंकवादी आनी त्या जाग्यार मेला म्हणटा तो त्या जाग्यार मेला त्या जाग्यार तेजी फेस्त जाता तो ह्या जाग्यार मरोना तेजी कूड आसा जी कूड आमी वर्शीप करता आनी खंयच्याच धर्मान खंयच्याच धर्माची अशी कूड ना आनी सपोज हो गौतम येयला तेणे स्पीच दिवपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणे स्टडी करपाक जाय आसली ना की ऑन द स्पॉट कोणें सांगलें आनी आपल्यान म्हटलें म्हणून तें दुसरें म्हणल्यार जे तेणें म्हटलां आपूण टापटा मारता आपूण बाणांनी ताका मारतलो म्हणून
रू तेजो ना म्हणून आनी तोच रू मेवल्यार आपूण तेका फाणाम मारतलो आनी तोच म्हणटा तेजो रू ना म्हणटा मेल्लो मनशाचो रू ना म्हणलें जाल्यार तूं कसलो स्टडी करून येयला. दुसरें म्हणल्यार कोणें तरी सांगलें हांव कोणा कडेन उलयताय तुमच्या धर्मान अशें कितें केलें काय म्हणून तो म्हणपा लागलो आमी तेका हाडलेले आमच्या धर्माचे सांगतो व्हेरी लर्नड पर्सन इफ ही इज अ लर्नड पर्सन एंड जेन्ना रिलिजियस कोण स्टडी करता आपल्याचेच रिलिजन स्टडी करना तो मनीस सगळे रिलिजन स्टडी करून आपले रिलिजन वयर म्हूण दाखोवपाक सोदता पूण हो रिलिजन स्टडी करनासतना मे बी पयशांक लागून येयला आसतलो स्टेजीर. हो एक पॉयंट जालो. दुसरो म्हणून सोदता आमकां खूब दूख लागलें आमचे जे लिडर्स आसले आमी सपोर्ट करून आमी सांगाताक रावून वयर काडलेले तेणी फुडें सोडून एकूच तर पोडियमा कडेन वचून म्हटलेलें बाबा उलयनाका हे उतरां आमी आमची सगळीं गोंयकारां आमी तेका मानता देव मानना जाल्यार पासून एक रिस्पेक्ट दिता आमी दुसऱ्या धर्माचे इतली उतरां आमी साद्या मनशाक पासून किडे पडो म्हणना आनी असले आमी देव मनीस म्हटलेले तेका आमी किड्यांचे खबर उलयता वस आनी पळय तेजी कूड किड्यांनी पडल्या काय इतली वर्सां अजून आहा ती. सेकंड थर्ड एक सांगूंक सोदता पयले आनी एक व्हिडिओन तेणें म्हणला सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूटाचे उलयता. इट इज नॉट ओन्ली सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूट सेंट अँड्रू सेंट जोसेफ फादर आग्नेर इतली इन्स्टिट्यूट्स आसा आनी जे कोण स्टेजीर बसले ते आनी तेंची भुरगीं पासून अजून पासून हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकतात आनी शिकल्या आनी शिकतले. Because no other religion has this educational institute. No other religion has brought anybody to help anybody to raise to that standard. तेच केन्नाय गरज पडटा तेन्ना येवन म्हणटा आमी कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकला जाल्यार हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटाक आयज सपोर्ट करा. आमी कांय मागना आमी तुमचे वायट उलयना तुमी आमचे वायट उलयनाका आमी तुमकां म्हणना आमचे इन्स्टिट्यूट वयर काडा. आयज तुमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी वचून पळया देर वील बी मॅक्सिमम ऑफ नॉन कॅथलिक्स अँड दीस नॉन कॅथलिक्स आर द वन्स हू आर होल्डिंग ऑल द big पोजिशन इन गोवा अँड ऑल ओवर इंडिया अँड इवन आउटसायड. सो वी हॅव अ हंबल रिक्वेस्ट टू आवर लिडर्स डोंट लेट सच थिंग हॅपन बिकॉज हे बोरेक पडपाक ना. सगलो लोक उठलो जाल्यार आयज ना फाल्यां वायटाक वायटूच जातले. सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कम आउट अँड सपोर्ट दीस. आनी दुसरें कंप्लेन दिले म्हूण जायना वी वॉन्ट हिम टू बी अरेस्टेड. द ग्रूप हू हॅज ऑर्गनायज अपॉलोजायज केल्या बट दॅट इज नॉट इनफ. तेणी म्हणोंक ना जे मनशान म्हटला ताका अरेस्ट करून हाडपाचो आनी देन आफ्टर दॅट ही शूड बी बॅन्ड फ्रॉम गोवा. जे वयता ते न्हू सारकें आयज जो गौतम कत्तर ह्या जे फंक्शनाक येयलो मे बी इट वॉज अ प्रायवेट फंक्शन आयज येयलो रिलीजन फंक्शन जाय आयज तो येयलो आनी तेणें आयज आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर तेणी टिका केली. सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमच्या गोंयच्या सायबाक आयज ताणें अपमान केलो आनी हो अपमान करप गोंय सायबाक अपमान करप हो आमच्या आख्ख्या गोंयकार भाव भयणाचो अपमान जावन वयता. आयज एक म्हाका हें जर प्रायवेट तेंचें फंक्शन आसलें तेंची टॉपिकूच तर नासली जाल्यार गोंय सायबाचे सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें हाडलो. सेंट फ्रांसीस झेवियराक तेणें हाडूंक जायना आसलो मोदें. आयज तेणें गोंय सायबाक आमच्या मोदें हितून हाडून आयज इतलो अपमान केला आयज गोंयकारांक दुखयला आनी हे हेजेर आयज आमी ओगी रावपा नाय. आनी जे कोण मनीस आसले त्या मनशांनी आयज चिंतूंक जाय आसलें बाबा जेन्ना तूं हे मिटींग घेता आनी हें उलयता तेजेर तेन्ना बरे भाशेन तेणें मिटींग कंडक्ट करूंक जाय आनी हे भाशेन तर जालें जायत वयता आनी आमी ओगी रावपा नाय गोंयकार भाव भयण.